Somo kerta somia Tuka ergadi tanania Sangka tamannya Tu somo kerta somia Tuka ergadi tanania Tu somo kerta Tuka ergadita Mososumi mun manun kita Tu somo kerta Tuka ergadita Mososumi mun manun kita Muja somia Muja deva Muja somia, muja deva Muja somia, muja deva Muja somia, muja deva Erga tuka, oglap tuka Stuti tuka महिमा तुका अर्गा तुका ओगळप तुका स्तुती तुका महिमा तुका आराधन हाव करता सोमिया सरपोडण वंदितांदनिया आराधन हाव करता सोमिया सरपोडण वंदितांदनिया आराधन हाव करता सरपोडण वंदिता Mososumi mun manun kita Aradan haw kerta serpodan wandita Mososumi mun manun kita Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Erga tuka Oglap tuka Stuti tuka Mahima tuka Erga tuka Oglap tuka Mahima tuka Stuti tuka Tuji stuti gata somia Tuka mahima ditandaniya Tuji stuti gata somia Tuka mahima ditandaniya Tuji stuti gata Tuka mahima ditandaniya Mososumi mun manun kita Tuji stuti gata Tuka mahima tita Mososumi mun manun kita Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja
सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनी भयणीनो सांत थॉमसान उद्गारले ती उतरां म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा गायना मुखांतर आराधनाच्या सुरवेर आमी गायिल्ली ती उतरां परत मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमच्या काळजांत मौनपणी पुनर्वर्तीत करया आज परत ह्या पुणशताक हांव आयलां म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा लागीं म्हज्या धन्या लागीं म्हज्या पोसणारा लागीं म्हज्या मोगाच्या इश्टा लागीं उलोवच्याक ताका आराधन करच्याक ताका अर्गां दिवच्याक ताची बेसांवां घेवच्याक म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा हांव पातकी म्हजें तें उणेपण आसा म्हजें तें अस्कतकाय आसा म्हजें तें पिडा शिडा आसा हांव किरकोळ म्हाका तुज्या हातीर समर्पण दिता म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हाका आयक म्हाका बेसांव दी आमकां समर्पण दिवया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक संपूर्ण रितीन आमकां समजोवचो हो पवित्र उंड्यार हजर आसचो जेजू मात्र ताचेर पात्योन आयिल्ल्या आमकां सोण घालिना हो समसो बावर्त जावं दी ह्या बावर्तान मुखले थोडे घंटे आमी आराधनान करसिया ताका अर्गां दिवया ताची स्तुती गावया ताचें नांव वाखाणया हांगा जावन घरा पाटी वेत आसतना आमच्या सामाजीक वेत आसतना आमच्या शेजारा सांगाता बरसतना ह्या जेजूक वर्ण तांचे ते आमी दाखोवया आमचे जिवीत एक आदर्श जावं दी पेल्या थंय कित्याक सोमी म्हाका भेटलो सोम्या लागीं हांव उलयलो म्हज्या सोम्याक हांवें उलो मारलो म्हज्या सोम्या सांगात हांवें वेळ करसिल्लो सोम्या सर्गा संवसाराच्या धन्या समोर आमी दिंबयेर आसां सर्व पदवेदार शक्तिवंत देवाच्या पांया तळां सर पडोन आमी आसां हर एका वस्तूंक जीव दिवचो जीव दत्तर तूं सोम्या सर्व संगती करूंक साध्य आसो सर्व पदवेदार तूं जावन आसाय सोम्या दोंगर नासातीत जाल्यार गुडे कामतीत जाल्यार तुजो मोग तो शाश्वत सोम्या तुजी पदवी तुजी राजवडकी तुजो वैभव ससनाच्या ससनाक बाळता सोम्या हजारांचे हजार देवदूत तुझी सेवा करतात आणि तुझी महिमा वाखणतात
आमची स्तुती होगळापा वरवीं तुजी वडवीक सडना तरी आमीच तुजे सत्तेन सोडून वेता आमीच तुज्या कृपेन वाडटा सम्या तुवें तुज्या बापाची वळख आमकां करून दिली बाप कोण म्हळ्यार सारकें आमकां समजयलें तो रागार जायना तो मोवाळ तो शिराप दिना बक्षिता तो आमची पातकां पळयना मगर बरें मन पळयता आमची अस्कतकाय पळयना आमचें उणेपण पळयना मगर आमचें काळीज पळयता मोगाच्यानो इतलो बरो सोमी इतलो बरो देव आमचो ताचेर पत्त्योन आयिल्ल्यांक तो सोडीत गी ताचेर पत्त्योन आमी हांगासर आयिल्ल्यांक आमकां तो निराश करिना पूण एकच आमचें तें आसूंक जाय बावडत बदलोवचें मन बरें जावची आशा देवाच्या नांवाक महिमा हाडन त्या परवी जियोवचें जिवीत मोगळा सम्या आमची अंतस्करणां जाणा असो देव तूं ह्या वेळार आमकांच तुज्या ते समर्पण दिता आमची चिंतना आमच्यो करण्यो आमचे शगुण आमचे उणेपण आमची पातकां आमचे संतोष आमची बेजाराय आमचे दूख आमची पिडाशिडा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या मनशांक दोसचे सर्व राटावाळी चिंतना म्हजो दिसपडतो ग्रास म्हज्या मोगाच्या मनशांक ह्या वेळार सम्या तुज्या पांयांताळी समर्पिता बावडतान मागता सम्या सर्व तुज्या नांवाक समर्पण दिता आसतना ह्या सर्वांचे तुजी बेसांव घाल आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर सम्या आमी मागीन हांव आमकां कश्ट दिनाका म्हणून सम्या आमी मागीन हांव आमकां पिडाशिडा दिनाका म्हणून सम्या आमी मागीन हांव आमकां कितेंच उणेपण दिनाका म्हणून हे जिवीत असो वांटो म्हणल्यार आमी समजता सम्या पूण हे सक्कड आमच्या जिवितांत येताना बावडतांत शेळें अशें हे सगळें आमच्या जिवितांत येताना आमी पळोवन दाविन अशें ह्या जिवितांत आमकां येता आसतना हर एक संगती फूड करची सकत आमकां दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागता सम्या बसका आमची घेवया मौन रावन आतां आमी नियाळ केल्ल्या त्या उतरांचेर सम्याक आराधन करया ताचे लागीं उलोवया ताची स्तुती करया भियोनचें नाका कितें उलोवचें म्हूण हांवें सुरवेर सांगलें बरी जेजू आमचो मोग करता आमचें काळीज पळयता आमचें मन पारकिता खालतेपणान मौनपणी कितें उलोवंक जाय कितें सांगोंक जाय कितें मागोवंक जाय खंयच्या विशयांत अर्गां दिवंक जाय कोणाक समर्पण दिवंक जाय ते सुरवेरच आमी भेटोवन दिवया थोडो वेळ मौनपणी म्हज्या इश्ट आनी म्हज्या सांगाता मात्र संभाशण संवाद चलोवया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या सम्याची पदवी आनी ताची महिमा आमच्या किरकोळ उतरांनी ह्या मोतींनी ह्या जिबेन वर्णूंक असाध्य तरी भावार्थान आनी संपूर्ण मोगान बरोवन दादोशी काळजान आनी उपकारी मनान दिनवासनेच्या बोगणान आमकांच आमी एका किरकोळ किड्या बरी लेखून सर्व पदवेदारा देवा मुखार आमी आमचें खालतेपण दाखोवंक शकता अशें आसतना किर्तनगार 113 अध्याय 1 ते 8 वळ
तो अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा, सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावन आतां आनी सदां काळ. कित्याक उदेंतितावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावन सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्र सोदोनी मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा, उन्नती ताचें सिंहासन. पूण सकल्या सर्गार आनी पृथ्वीर नादर तो घालता. कालत्यांक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा. फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता, आपले परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका तो बसयता. कालत्यांक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो भायर काडटा. फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता आनी परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता. वय मोगाच्यानो, किर्तनगराची ही उतरां. आमी किरकोळ तरी देव आमकां कालतेपणांतय उबारता. आमचें तें उणेपण आसा तरी आमकां तो शेणांतलो भायर काडटा. म्हळ्यार किर्तनगरान सांगच्या प्रमाणे आमी कोण म्हूण देव पळयना, आमची अस्कत काय कितें आसा म्हूण तो पळयना, आमची दुबळेकाय आसा तर तें पळयना, मगर आमचें बरें मन तो पळयता आनी आमकां वयर उखलता आनी आमकां बाचाव करता. हें जावन आसा आमचो सम्याची व्हडपण आनी बरी लक्षणां. आज पवित्र सभा अगोस्तिनाचें परब संभ्रमता, ह्या स्मरण करता. आमकां सर्वांक कळीत आसा अगस्तीनाचे पयलेंचें जिवीत. केन्ना जेजूक भेटलो, जेजूचें येणें ताच्या जिवितांत जालें, बदललो, याजक जालो, बिस्प जालो आनी पवित्र सभेचो दोतोर जालो. ताकाय भेटलो, किरकोळ म्हण आसल्यार ताका सोडून घालूं ना. हें जावन आसा देवाचें सम्याचें वर्तेपण. मोगाच्यान म्हज्या जिवितांत अशें उणेपण आसूंक पुरो, कश्ट आसूंक पुरो, बेजाराय आसूंक पुरो, पूण आमकां तो सांडून घालिना. आमकां तो राखता, आमकां तो बाचाव करता. ह्या सम्याक आमी वाखाणया, आराधन करया. तुमची जबाब जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमचो मोग करच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमची जतन घेवच्या जेजू, आराधन तुका. आमकां सांबाळच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमकां सुटका दिवच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमकां बोगसूंच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमकां पातकांतली निवारच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमकां इश्ट भाशेन पळोवच्या आमच्या देवा आनी सम्या, जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमच्या संगता सदां सासून आमचो मोग करच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. म्हजें मागणें आयकून म्हाका सवकासाय दिवच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. हांव किरकोळ, हांव कितेंच न्हय म्हणून चिंता आसतना म्हाका वयर उबारच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. म्हाका पावर्तांत तीर करच्या जेजू, जेजू मोगाळा आराधन तुका. पेल्यांनी म्हाका केणकून उलयल्यारी तूं म्हाका धैर्य दिवच्या जेजू. जेजू मोगाळा आराधन तुका. ह्या सम्याक गायना मुखांतर आमी आराधन करया, ताची स्तुती गावया आनी ताचें नांव वाखाणया. हें गायन गायत आसतना केवळ गायनान मात्र न्ही, ती उतरां आमची करून सम्याक भेटोवन ताची स्तुती करया. पान संको कोंकणी भक्ती गीता 366 366. Uceng काळीस गायता येथन्या, तुझी काकुळत ओडवी कायापा. उचें काळीस गायता येथन्या, तुझी काकुळत ओडवी काय आपा. हर एक श्वास वो मोसो
उडस काढता तुझो हर एक श्वास ओ मोसो उडस काढता तुझो लालेता तुझो दैवी आधार लालेता तुझो दैविक आधार मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळत ओढवी काय आपा मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळत ओढवी काय आपा तुझी दयाळ वेचीक बाळाचेर तुझ्या केदीवरती तुझी दयाळ वेचीक बाळाचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळ पाकी भुरग्यांचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पाकी भुरग्यांचेर तुझ्या मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळत ओढवी काय आपा मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळत ओढवी काय आपा बोक्षी पाका दयेन मोची दैवी काकुळतीन तुझ्या बोक्षी पाका दयेन मोची दैवी काकुळतीन तुझ्या लाबोळ ओतमी देणे तुझी विचित मोगान तुझ्या लाभोय ओतमी देणी तुझी मोईचित मोगान तुझ्या तुझे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळत ओढवी काय आपा मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळत ओढवी काय आपा एजोच मासो मोसो उडास काढता तुझो हर एक श्वास हो मोसो उडास काढता तुझो लालेता तुझो दैवी आधार लालेता तुझो दैवी आधार मोचे काळीस गायता ए धन्या तुझी काकुळत ओढवी काय आपा मोचे काळीस गायता ए धन्या मोची काकुळत ओढवी काय आपा ओढवी काकुळ ओढवी काय आपा म्हजे काळीस गायता हे सम्या तुझी काकुळत ओडवी काय आपार खंडीत जावनी जेसूची काकुळत देवाची काकुळत आपार हर एका वेळा ताणें आमची पातकां पळयली जाल्यार शिक्षा दिली जाल्यार आज आमी कितेंच न्हय आमचें अस्तित्व आसतें ना कित्याक हर एका वेळार आमचे तावन उतरांनी करण्यांनी नडतेंत
कळीत आसून या कळीत नासतना सुखी घडोवन आसात. त्या देखून जेजूची काकुळत आमच्यान वर्णोवंक जायना. मोगच्यानो देवाक आमी हरी एका वेळार ऋणकारी, कित्याक आमच्या लागीं आमचेंच म्हणलें कितेंच ना. आज हांव कितें जावन आसा तें सकड देवान म्हाका धर्मार्थ दिल्लें, फुंक्याक दिल्लें. ते देखून सा पावलो आमकां शिकयता अशें म्हणटा, सदांच उपकारी मनाची जाया. मरियमायेन देवान तिच्या जिणेंत केल्ली विचित्र कृत्यां ती गाजयता आनी म्हणटा, सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. मरी पातकाराहीत जियेल्ली तरी ती म्हणटा, सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. सा पावलो म्हणटा, हर एका वेळार सदांच उपकारी मनाची जाया. एक घडीभर चिंतून पळोवया मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो. आज सकाळीं उठल्या तावन ह्या घडये म्हणसर कितें ल्हानशी पातकां म्हजें तें जावन आसूंक पुरो. भक्तीपणान देवाक हांवें अर्गां दिलीं गी, भक्तीपणान हांवें मागणें केलें गी. वाटेर येत आसतना म्हजी मोत बऱ्यापणानच चांचल जायनासतना हर एक संगती पळोवन देवाच्या विचित्र कृत्यांक हांवें अर्गां दिलीं गी. कोणाडेन झगडालो गी, मानस्ताप केलें, मोसोर केलें. खंडीत जावन एक ना तरी एक सूख म्हजें हांव जालाच. पूण देवान ते खंयचे लेखाक घेवना, ताका शिक्षा म्हाका दिवना. तर कितल्या मापान आमी ऋणकारी सोम्याक. तो म्हाका दर दर म्हूण काकोळतो दिते आसा, पूण हांव पातकान पडोवन आसा. तो म्हजी पातकां पळोवन पळयनातल्या बरी करून बक्षिता, पाटी गोपाक आपयता. म्हळ्यार परत आमी ऋणकारी. आमचे उपकारी मौन सौम्यतें परकडच्याक एक घडीभर मौन रावया. आमच्या जिवितांत जाल्ले सर्व उपकार उडासा काडया. सौम्याक अर्गां दिवया, लजेवचें नाका. सौम्याक अर्गां दिवया, कित्याक ऋणकारपणाचे थोडे म्हणी आमी देवाक अर्गां दिवन फारीक करया. संपूर्ण फारीक करूंक असाध्य, पूण थोडे मापानपणी थँक्यू अर्गां म्हणून सांगून ताका आमी उपकारी मनाचे जावया. तुमचे जबाब अर्गां दिता तुका सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्गां दिता तुका सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. म्हाका येदोळ पर्यंत राखून वेल्ल्याक. अर्गां तुका दिता सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. म्हज्या पिडेंतले म्हाका गूण केल्ल्याक. अर्गां तुका दिता सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आपायांतले अनवरांतले अवघडांतले राखून वेल्ल्याक. अर्गां तुका दिता सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका दिता सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. म्हज्या शेजाऱ्या सैऱ्या दैऱ्या मदें एकवट असो बांद आसा केल्ल्याक. अर्गां तुका दिता सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. तुज्या कुशे प्रमाणे आमची सर्व योजना पोंताक पावयल्ल्याक. अर्गां तुका दिता सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या युवा जाणांक बरें शिकाप आनी बरो फुडार फावो केल्ल्याक. अर्गां दिता तुका सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. तुमचे अर्गांचे उले इतें आसात तर तुमी ह्या वेळार उक्त्यान परगट रितीन सांगचें. अर्गां दिता तुका सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान.
अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान 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 अर्गां अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान अर्गां तुका दिता सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां हर एका दिसा तूं बरताय देखून अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांतर तुजें मांस आनी रगत आमकां जिविताक व्हरून पावोवचें एक आमकां पाव करताय देखून अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान कश्टांच्या वेळार सदांच आमचे संगत आसून आमकां बुजवण दिताय त्या पासत अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान पवित्र पुस्तकाच्या मुखांतर आमच्या लागीं सदांच उतरां तूं उलयताय आनी आमकां सदांच सांबाळताय देखून अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान पवित्र सभेंत तुज्या बाबर्तान जियोंक कृपा मालगाड्या आनी धर्मिका मुखांतर आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गां त्या तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान बाबर्त हर एका दिसपडत्या जिवितांत थंडळतना तूं म्हज्या सांगात रावून बाबर्तान थीर रावून आज पर्यंत तुजो सेवा करच्याक अवकाश फावो केल्ल्या पासत अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान हेंच उपकारी मोन आनी दिनवाशी काळीज सोम्याक आमी समर्पिया गायन गावया अर्गां उल्याचे मुखारसून व्हरया गायना मुखांतर देवाक ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक अर्गां दिवया सोम्याची स्तुती पाण संको 89 89 अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया सांगता पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उसाये तावन देव आमचे मागणे आयकता उसाये तावन देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका सस्तासना उपकार तासो बावुड्या देखून अर्गां ताका सस्तासना उपकार
उपकारता सो बाबुड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताची आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताची आमी गितां गाव्या इस्रायेलाचो देव पंडित निदाना इस्रायेलाचो देव पंडित निदाना विस्तार परचेक ताच्या केदी साडिना विस्तार परचेक ताचे केदी साडिना देखून अर्गा ताका सस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या देखून अर्गा ताका सस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेकाचे आमी गितां गाव्या तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता सांगता तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा देखून अर्गा ताका सस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या देखून अर्गा ताका सस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताची आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताची आमी गितां गाव्या Alleluia, 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 Alleluia. आमची अर्गां आमी मंदोरसून वरया जशें हांवें सांगले सुरवेर हर एक संगती जेसून आमकां फुंक्याक दिला ताणें दिल्ल्या हर एका संगतीक आमी ऋणकारी एक दीस काळजाची शुश्रुशा करच्या खातीर एकलो पिडेस्त आस्पत्रेक दाखल जालो ताची शुश्रुशा जाल्ल्या उपरांत ताचें बिल्ल 2 लाख जाल्लें हें बिल्ल पळयलोसो तो पिडेस्त ताच्या दोळ्यांनी दुखां घडलीं आनी हें पळयलो दाखतेर त्या पिडेस्ता लागीं म्हणलो तुका हें बिल्ल फारीक करूंक कश्ट जाता जाल्यार थोड्या मापान उणें करूंक हांव प्रयत्न करतां तेन्ना काळजाचो तो पिडेंत आसलो मनीस गूण जाल्लो तो मनीस दाखतेराक जाप दिवन म्हणलो तुजें 2 लाख बिल्ल पळोवन म्हाका दोळ्यांत दुखां आयिल्लीं न्हय 2 लाख न्हय 4 लाख जाल्यार हांव फारीक करूंक शकतां पूण आज म्हणसर ह्या उतार प्राय पावता म्हणसर म्हज्या कुडीचे हर एक विश्वे जेजून देवान म्हाका दिल्यात आनी ताणें येदोळ म्हणसर तें जगासायन सांबाळून व्हेलां पडटना ताणें म्हाका राखलां कितें सोडूं यें जाल्यार ताणें सारकें गूण केलां आनी धर्मार्थ म्हाका हर एक विश्वे दिल्यात ताणें एक दिसी ह्या विश्व्यांक मोल केल्लें ना ताणें पयशे इसारल्ले ना ताचे लागीं मागतना पयशे दिवचे बिल्ल उपरांत म्हाका दिल्लें ना हर एक फुंक्याक दिल्लें आनी आज तुवें 2 मिनटाचे या 2 घंट्याचे सर्जरी केल्ल्याक 2 लाख बिल्ल दिलें केवल 2 घंटे मात्र तुवें काम केलें पूण उतार प्राय पावतना 60 वर्सां जालीं 60 वर्सांनी म्हाका जेजून आजुनी बिल्ल या पयशे इसारल्ले नांत सोम्यान फुंक्याक दिलें आनी ते दिल्ल्या वस्तूंनी आमी कितें करता ताका मोल बांदता सोम्यान आमकां सूर्यो दिला उजवाड दिला
मोल तो विसरना पण करंट मनशान सोदलें ताका बिल्ल आमी फारीक करूंक आसा सो मी पावस दिता उदक दिता बिल्ल विसरना आज हांवें उदकी मोलाक घेवचें पडटा मनीस दितना बिल्ल विसरता मनीस कितें अनेक मनशाक दितना पयशांची गरज आसा पूण देव दितना धर्मार्थ बरोवन ओमताशें दिता तें जावन आसा देवाचें उदारपण त्या देखून म्हज्या दोळ्यांत दुकां आयलीं म्हणून त्या पिडेस्तान म्हळें तर मोगाच्यानो हर एक संगती देवान आमकां फुंक्याक दिलां ताणें दित आसतना ह्या संवसारीक म्हाका जिवीतच फुंक्याक दिलां बिल्ल ताणें विसरूं ना पूण हॉस्पिटलान मात्र बिल्ल विसरलां पूण देवान म्हाका जिवीत दितना बिल्लचे फारीक करूंक आसा म्हूण सांगूं ना फुंक्याक दिलां तर हांवें त्या जेजूक कितल्या मापान उपकारी जाय कितल्या मापान ताका हांवें फारीक करूंक सकिना पूण जेजू आमचे जावन कितेंच आशें ना आनी आशें आमचें इतलेंच खालतें जाया उपकारी म्हूण दाखया अर्गां दिया तर आमच्या कुडीचे हर एक विश्वे कशे आसात आमकां हर एक संगती दिला जिवीत दिलां तालेंत दिलां कुटुंबदारां दिल्यांत तांच्या सांगात आमचे संबंद बरे ना या बरें आसा पूण फुंक्या दिल्ल्या जेजूक आमी उपकारी मनाचे जावया परत थोडो वेळ मौनपणी सोम्याक अर्गां दिवया उडासात दवरया आमी सोम्या मुखार रीणकारी थोडे रीण म्हणी फारीक करूंक हो उपकारी म्हूण सोम्या तें दाखोवन दिवया आमकां पळोवंक दोळ्याची दिश्ट दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान एकामेका मनशांतले बरो संबंद दवरूंक उलोवंक बरी जिबेची सकत दिल्ल्याक पेल्यांचे विशीं समजोवंक तांकां आयकोंक बरें कान आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या संवसारांत नवें साव चिंतूंक जाणवाय आनी बरें मन आमकां दिल्ल्याक एका पोंतान आनी एक पोंत पावोवंक आमकां बरें पाय तुवें फावो केल्ल्या पासत आमचे दिसपडतो वावर करूंक आनी आमचें काम बरे रितीन जावच्याक बरे हात आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासत आमची जणवाय वापरन तंत्रज्ञान आनी विज्ञाना मुखांतर विविध नवे साव आमच्या गांवांनी हाडिल्ल्या पासत परगांवांत आमचे मोगाचे मनीस आसात तांच्या लागीं संभाशण दवरच्याक तांचे ते संबंद घट करच्याक विविध माध्यमां आमकां फावो केल्ल्या पासत आमकां जिवीत दिवन तुज्या नांवाक महिमा हाडच्याक आमकां विंचलाय सोम्या आस्तावन म्हाका तुज्या समाधानाचे खातीर कर म्हाका तुजो सांगाती कर तुवें दिल्लें फुंक्याक जें कितें तुवें म्हाका दिलाय तसो बरो उपयोग करूंक आनी बरो उपयोग करन ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियोंक खरें क्रिस्तांव जियोंक आनी ह्या मुखांतर तुज्या नांवाक महिमा हाडूंक आमकां फावो कर सोम्या हें भाग सदांच तूं आमकां फावो कर हें जायचें जाल्यार तुवें आमच्या सांगात आसूंक जाय तुज्या पवित्र आत्म्याचें सकत आमकां जाय तुजें उतर आयकोंक आतां आमी तयार आसा तें आयकोनचें कान आमचें उगड आमची मत आमची उक्तें कर तें आमच्या मतीन दवरच्याक आनी आमची जीब सुटय जें कितें आमी आयकता तें परगट करूंक आमचें जिवीत तें पाळच्या मुखांतर एक आदर्श जावच्याक तुजें उतर आयकोंक आमी आयते त्या वसा सोम्या पवित्र आत्म्याचें ससाय आमचें तें धाड पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया आनी पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया आनी जेजूचें उतर आयकोंक आयते जावया ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ
ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಪಾವನ ಮಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮಾರೆ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಪಾವನ ಮಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮಾರೆ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया. पवित्र आत्म्या हे देवान आमचे कान उगड सम्याचे उतरां आयकोनशाक. आमचे मोत उक्तें कर सम्याचे उतरां नियाळच्याक. उपरांत आमची जीभ उक्तें कर ते आयकल्ले नियाळले ती तुजी उतरां आमी परगट करच्याक. पवित्र आत्म्या हे देवान आमचे हात पाय घट कर. आमचे हात पाय सुटसुटीत कर. ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक आनी पेल्यां तें परगट करूंक. पवित्र आत्म्या आमकां समेस्तांक तुज्या सक्तेन बर. तुका आमचो मजतदार जावन सम्यान फाटयला. आमची काळजां नितळ कर. आमची मनां उक्तीं कर. आमचे कान उक्ते कर. आमची जीभ तुका परगट करच्याक देवाचें नांव परगट करच्याक उक्ते कर. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकऱ्यो आसात म्हण चिंत्या. तांचे मदलो एकलो बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडनो सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचाचो ना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनांतल्या 99 प्रास चड हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो एकलो कोणूच नास जायना हें म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खोशी. तुजो भाव सूख आदारीत जाल्यार तूं वोस आनी ताचें सूख तुज्या आनी ताचे मदें गुटान दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा
दोगांक ताचे सांगाता वा तुजे सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा एक साक्षी आसन रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत साबेक कळय. आनी तो साबेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनबावर्ती वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोण सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. देवाचें भुतार हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे आतां आमी वांचल नियाळ केलो. 2 भागांनी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एक 100 बोकऱ्यां पैकी एक बोकरो सांडून गेल्यार देव या जेजू या तो गवळी सोदून वेता, फाटी हाडटा आनी चड संतोश पावता. दुसऱ्यान सूख आदरलेल्या तुज्या भावाचेर कशें आमी राज्य जावयेत या राज्य संधान करियेत, ह्या 2 संगतींनी आयच्या वाचपाचेर या वांचलाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मोगाच्यानो, एका इस्कॉलांत एक शिक्षकी आनी एक विद्यार्थी हांच्या मदें जाल्लें घडीत. एका इस्कॉलांत 30 जाणां भुरगीं स्टुडंट आसलीं. तांच्या पैकी एकलो पोखरी शिकनातलो, आयकनातलो आनी विशेष रितीन तो सगळ्यांकी उपद्र दिवन आसलो. आनी उरिल्लीं 20 आनी 9 जाणां भुरगीं तालेंतवंत बरें शिकोन आसलीं आनी एका बरें अंतर आसलीं. पूण ही शिक्षकी चड आनी चड ह्या एका विद्यार्थी थंय फोकस करनासली. कितले सांगल्यारय आयकनातल्या वेळार ताका चड महत्व दिवन आसली. ते जाल्यार इतर शिक्षकांनी त्या टिचरीक म्हळें ताका ताचे इतलो सणसड तो आयकना, कित्याक ताच्या विशयांत चड खंत करना, ह्या उरल्या स्टुडंटांक तूं नेगार करताय. तिणें कोणाचें उतर आयकोना, पूण ताका चड आनी चड महत्व दिलो. ताका मेळ्ळी, ताका भेटली, ताचे लागीं उलयली, ताका समजली. कितें केल्यारय सुरवेर बरें जावंक ना. अशेंच दिसान दीस मुंद वरसून वेलें ते शिक्षकी ताच्या घरा गेली, ताका मेळ्ळी, ताचे लागीं उलयली आनी ताका समजोवंक शकली. घरा वेता आसतना कळ्ळी जालें ते कुटुंब बिगाडलां. ताच्या आवय बापूय मदें बरो संबंद ना. ताका सारकी शिकोवण दिताली कोणी नांत. ल्हानपणांचो हो प्रभाव ताचे थंय पडल्या वरवीं, ताका बरी समजण शिकोवण नातल्या वरवीं हो असो जावंक पावला. समजल्या उपरांत ताका चड आनी चड एटेन्शन दिली आनी तो थोड्या काळा उपरांत बदललो, फाटीं आयलो. आनी त्या शिक्षकीन उक्त्यान उद्गारलेलीं उतरां, आज म्हाका संपूर्ण 30 विद्यार्थी फाटीं मेळ्ळ्यात. आज म्हाका हर एकलो विद्यार्थी फाटीं मेळ्ळा. हांवें ताका सोडुल्लें जाल्यार एक विद्यार्थी नास जातो, उरली 29 जाणां बरीं आसतीं. एक विद्यार्थी नास जातो, 29 विद्यार्थी मात्र बरीं आसतीं. पूण आज त्या एकल्याच्या फाटल्यान हांवें प्रयत्न केल्ल्या वरवीं हर एकली म्हाका फाटीं मेळ्ळी, कोणी नास जावनात. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज जेजूय आमकां तेंच चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपारी मुखांतर सांगता. आमी त्या एका बोकऱ्याच्या जाग्यार आसांव जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी पातकी. जेजू तावन हर एका दिसा पयस वेते आसांव आमच्या पातका वरवीं. पूण जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो उद्देश आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. त्या एका बोकऱ्याक उरोवच्या खातीर आज निजान पळोवंक गेल्यार एक बोकरो समासा उरले 99 सुकोवन गेल्यात. एक बोकरो मात्र समासोंक पुरो, उरले 99 सांडून गेल्यात जावंक पुरो. त्या देखून देवाचो पूत जेजू मनुश्य रूप घेवन ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां समेस्तांक बाचाव दिवच्याक. आमकां तो सांडिना, आमकां तो बाचाव करूंक आयला. म्हळ्यार हर एकली जेजूक मोगाची, हर एकली जेजूक जायचे. त्या एका टिचरीन एका विद्यार्थी तें कितलें इंट्रस्ट दाखयलें, कितलें फोकस केलें
तशेंच जेजू आज हर एकल्या तें फोकस करन आसा. ऑगस्टिनाचें स्मरण चलयत आसतना ताच्या फाटल्यान जेजू आयिल्लो, भेटलो आनी ताका नितळ केलें. पाटी मेळ्ळो ऑगस्टीन, सुकोन गेल्लो तो बोकरो पाटी मेळ्ळ्या वरवीं ताचो फायदो कितें जालो? तो याजक जालो, बिस्प जालो, पवित्र सभेची शिकवण ताणें उक्त्यान प्रगट केलें आनी आज पवित्र सभेचो दोतोर जावंक पावला. एकाद्या वेळा ताका सोण सोडलें जाल्यार आज आमकां दोतोर मेळटो ना. सावल ताचें तें बदलावण जायनातलें जाल्यार पावल जावन आज आमकां 13 पात्रांनी जेजूची वळख तो दिवंक शकतो ना. हरी एकली गरज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूच्या दृश्टेन आमी हरी एकले जायचे. पावल मुंदरसून म्हणटा, कुडीचे हर एक विश्वे कशें आमकां गरज, तशें पवित्र सभेन हर एकलो सांदो गरज. हात ह्यो एक हात हांव काम करिना म्हूण सांगीत जाल्यार काले हात मात्र दुखाना. ह्या हात मात्र दूख आसा जाल्यार ह्यो काले हात मात्र साफर जायना, म्हजी सगळी कूड साफर जाता, वय की न्ही? कित्याक म्हजो हात दूख त्या देखून म्हजें थंय खंयचेंच काम करूंक जायना. म्हज्या मोतींत सगळे ह्यो हात दूख आसा म्हूण मोत चिंता. म्हजे दोळे हे हातच पळोवन आसता, म्हजे हात पांय सुटानांत म्हाका काम करूंक जायना. सगळे कूड अस्वस्थ जावन आसता. दूख आसो केवल हात मात्र. थोडे फावटी आमकां दांत दूख उरता, दांत दूख उरतना सगळे शिरो दुखले बरे जाता. केवल दूख आसचे एक दांत मात्र, सगळी कूड दुखले बरी जाता. तर मोगाच्यानो आज सुकून गेल्या बोकराची वापर सांगतना आमी हर एकल्यानी एक विशय चिंतूंक जाय. पवित्र सभेंत क्रिस्तांव समर्थींत एकलोय कश्ट जाता जाल्यार सगळी पवित्र सभा कश्ट जाता. कशें दान दुखतना सगळी कूड कश्ट जाता, तशें पवित्र सभेंत एकलो सुकून गेल्यार पवित्र सभा कश्ट जाता. जेजू कश्ट जाता, जेजू बेजार पावता. त्या देखून आज आमी आराधन करता आसतना पयलो भाग हें आमी नियाळया, हर एकली सम्याक आमी गरजेची. आमची गरज ताका नातली जाल्यार म्हाका तो जिवीत दितो ना. आज ताणें म्हाका रचला म्हळ्यार ताणें म्हजो मोग केला. आमी शॉपाक वेता, मॉलाक वेता, मस्त संगती आमी पळयता, बरें आसतात, सोबीत दिसता. तशें म्हण हर एक आमी बरें हाडना. बरें दिसल्यार कितें म्हाका गरज आसा, कितें म्हाका पासंद आसा तें मात्र हाडटा, म्हळ्यार तें म्हाका जायचें. जेजूक आमी हर एकली पासंदेची जाल्या, मोगाची जाल्या. त्या देखून ताणें विंचलें. आज हांव जेजूक पासंद आसूं न्ही, मोग आसूं न्ही जाल्लो जाल्यार तो म्हाका विंचतो ना, म्हज्या जाग्यार ताका पासंद आसल्याक विंचतो. तर मोगाच्यान समजून घेवया, जेजूक हांव मोगाचो जाल्ल्या वरवीं, पासंदेचो जाल्ल्या वरवीं, ताका म्हजी गरज आसल्या वरवीं ह्या जाग्यार ताणें म्हाका रचला. म्हजी गरज नातली जाल्यार आनी एकल्याक रचतो. ह्या जाग्यार कोणाक ताका गरज आसा हें आमी समजून घेतलें जाल्यार, तशेंच मॉल ह्या अंगडींतल्यान हाडिल्ली वस्त उपकाराक पडना. हर एक पटी पाड जाती आसा, हर एक पटी रिपेरीत करचें जाल्यार आमी कितें करता? ते त्याग करता या उडयता. तर जेजून आमकां उडोवना. आमी ताचें उतर आयकना, ताका जाय जाल्ले बरी जियेनातले रे परत परत रिपेरी करता, परत परत अवकाश दिता बदलावण हाडच्याक, बरें जावच्याक, परत परत रिपेरी करता, परत परत अवकाश दिता. एक दीस येतालो आमकां तें कितले रिपेरी केल्यार गरजेक पडना म्हणून आमी उडयल्ले बरी. आमच्या मरणा उपरांत आमकां यमखंडाक उडोवचे बाग आमकां फावो जावचें नाका. रिपेरी जाता, बदलावण जाताना आमी बदलोवया, बऱ्या वाटेक येवया आनी देवाक जेजू गरजेची पणची मनशां जावंक पावया. तर एक उडास दवरया, हर एकली मनीस देवाक गरजेची, हर एकले मनीस देवाक जायचे. त्या देखून रचला, सुकोन गेल्यार सोदून येता, अवकाश दिता, ताचो उपयोग आमी करया. आनी दुसऱ्यान सूख आदारलेल्या तुज्या भावा विशयांतलें वांजेल आमी नियाळ्ळें. सूर्यकांती फूल सूर्याचें मार्गदर्शन घेता आनी ताचे कुशीनच चमकता. कशें सूर्य वेते आसता तशेंच सूर्यकांतीचे फुलांय ताकाच मूग करून गुवोन आसता. तशेंच साबार झाडां रूख सुर्या भाशेन ताचे सोदना करून ताचे समकर चमकता. आमच्या घरांनी मनशाती आसा जाल्यार तांकां आमी बरी शिकवण दिता.
भुरग्यांक बरी शिकोण दिता. पूण मनीस इतलो बुद्दवंत आसल्यार ताच्या अस्कतकार्या वरवीं तो पडटा आनी ताचें तें उणेपण आसल्या वरवीं तो पडटा. पूण ताच्या मालगाड्यांनी पवित्र पुस्तक धर्मिकांनी ती दोण दितना ती ताणी घेतली जाल्यार ताका बदलावण ताच्या जिवितांत हाडूंक साध्य आसा. म्हळ्यार हर एकल्यांक मार्गदर्शन ती दोण दिवची, समजणी दिवची गरज आसा. त्या देखून सुखी तीद करतना ती दोनचे विशीं जेसू आयच्या वांचलांत आमकां ताणें सांगिल्लें आसा. फ्रँक धाकटुलो एक दीस अंगडीतावन एक वस्त सोर्न हाडून आयलो आनी आपल्या आवयक दिवन ताणें म्हळें, हांवें हें सोर्न हाडलें, पयशे दिवनात. तक्षण आवयन ताच्या कांसुलाक एक तापड मारलें, तुवें केल्ली सूख म्हळें आनी ताका बदलिलें. ल्हान आसतना केल्ली सूख बदलिलें. व्हड जालो, फामाद मनीस जालो आनी एका नांवाडीक संस्थेचो तो वडील जालो. दीस पासर वेत आसतना ताणें एक दीस ताका सन्मान करतना ताच्या भाशणांत अशें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या एका थापडान हांव ह्या नांवाडीक स्थानाक पावलां. म्हज्या आवयन त्या दीस म्हाका एक थापड दिवन तीद नातिल्लें तर तो व्हडलो सोर जातो कोण ना. आनी एकलो धाकटुलो निकोलस त्या सांगडींतले सोर हाडून आयलो आनी आवयक दिवन म्हणलो, अळे हांवें हें सुय सोर नाडली. तेन्ना आवयन म्हळें, तुका सुय सोर नाडूंक म्हणलें न्ही हांवें, पयशाची गरज आसा तें कित्याक हाडूनाय. आवयन बरें सांगच्या बदलाक वायट. हो मनीस मुंदरसून गेलो, व्हडलो सोर जालो, कुनिगार जालो, व्हडच जातना अरेस्ट जालो आनी थंयसर आवयक ताणें आपयलें. आवयक आपोवन आवयच्या तापडाक, आवयच्या कांसुलाक तापड ह्या पुतान दिलें आनी म्हणलो, त्या दीस तुवें म्हाका तापड दिल्लें जाल्यार आज हांव हांगासर आसतो ना. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जल्म दातारांक बूद शिकोवचें काम भुरग्यांचें न्हय. ह्या निकोलासान कितें केलें तें सूख जावंक पुरो, आवयच्या कांसुलाक मारिल्लें सूख जावंक पुरो. पूण वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक सारकी वेळार तीद दिवचें वडिलांची आनी आमची जबाबदारी. ती सारकी आमी करिना जाल्यार उपरांत आमी सुरसुराचे, आमच्या परिणाम जावन त्या भुरग्यांनी सुरसुराचे पडटले. ल्हान वा व्हड सूख करतना तांचेर जबाबदारी आसल्यांनी बुधबाळ सांगून तांकां तिदूंक जाय. आत्मीक जबाबदारी आसल्यांनी आत्मीक वडिलांनी, समाजाच्या जबाबदारी आसल्या समाजाच्या मनशांनी, शिक्षण क्षेत्रांत जबाबदारी आसल्या शिक्षकांनी, ताचे चड घरा आसल्या वडिलांनी शिकोवचें तिदूंची जबाबदारी हर एकल्यांक आसा. नातर पाड जावन वचें आमच्या दोळ्या मुखारच आमी पळोवचें शकता. पोरण्या सोल्ल्यांत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी पळयलें जाल्यार मोइजे आनी हेर प्रवाद्यांक देवान देवाच्या लोकांक बूद बाळ दिवंक, तशें देवाची शिकोण दिवंक नेमलेली मुखेली धाकल्याक जेरेमियाक देवान म्हळें, ऊठ आनी हांव फर्मायतां तें सगळें तांकां सांग. ऊठ, हांव कितें फर्मायतां तें तांकां सांग. तांचे मुखार तूं कांपा नाका, नातर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तुका हांवें एका जबाबदारी दिवन विंचलां, धैर्यान वच, तांचे मुखार तूं कांपा नाका, कित्याक हांवें तुका आशिर्वाद दिला. तूं तांकां बुधबाळ सांग. एझेकियल प्रवाद्यांक 30 आनी 3 अध्याय 7-9 वळ अशें म्हणटा, मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासत राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. खोट्या मनशा तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार, आनी त्या खोट्या मनशान आपले सालीक पाट करून ताचे कडेन उलोवंक ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवकारा लागून मरतलो. म्हणजे जेरेमिया प्रवादीक तस म्हणटा, दाक्षिणेक पडोवन वा बियान खंयचेंय करूंक वचनाका, तिद्दूंक पाटी करिनाका म्हूण सत्रायेन देव जेरेमिया प्रवादकी सांगता. आनी आयच्या वांजलांत जेजूची शिकोण आमी आयकलें. 4 संगती मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सुखी तिद्दूंची कशें म्हणलें तो सांगता. पयलें
ताची सूक गुपित्त सांग. ताचे लागीं मेळ आनी गुपित्त सांग हे दोगां मदें मात्र जाता. सूक केल्ल्या मदें आनी शिकोण दिवंक गेल्ल्या मदें. ताका देखून ताचो मान पाड जायना. ताचे विशयांत कोणाकी पाड चिंतना येना. दोगांना मदें मात्र जाता तेन्ना ताका दुखाना आनी बरी वाट दवरूंक साध्य आसा. आनी जेजू सांगता दुसरो हंत दोगां तेगांक तुवें सांगलें आयकना जाल्यार दोगां तेगांक समजोवच्या खातीर ताचे लागीं आपोवन व्हर आनी ताका शिकोण दी. तेंय फायद्याक पडना जाल्यार तिसरो हंत पवित्र सभेच्या वडिलांक कळोवन तांच्या मारिफात ताका भेटोवन सारके वाटेक हाडूंक सोड. आनी चवथो हंत हें कोणाकी आयकना जाल्यार ताका ताचे दिता सोड. तो फारिसेव ह्या सुंका घरा बरी म्हणून तांकां लेखूंक सोड. पवित्र सभा, वडील, शिक्षकां आनी संघ संस्थेचे मुखेली. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज भुरग्यांची प्रतिक्रिया कशी आसा? सांगल्लें आयकनात ती. सभार वडिलां सांगता हांव सांगल्लें आयकनात. अगस्तीन ह्यांनी तशेंच जाल्लें. मोनिका ताची आवय ताचे लागीं बऱ्यान म्हणाली आयकोना. उपरांत बिस्पा लागीं गेली, आंब्रोजा लागीं गेली. ताचें उणेपण मोनिकान अगस्तिना विशयंत बिस्पा लागीं सांगलें आनी बिस्पान ताका समजयलें. आनी त्या आंब्रोजाची एक उतर आयकोन ताचें ती बदलावण आयली आनी उपरांत तो बदललो. 16 वर्सां आवयन निरंतर मागलें. तिणें अपप्रचार करूंक ना. निरंतर मागण्या वरवीं, गुपित मेळिल्ल्या वरवीं बदलावण हाडूंक शकलें. तर मोगाच्यानो हांगासर जायचे प्रयत्न बरें करच्याक प्रयत्न निरंतर जावंक जाय. मोगाच्यानो वांजेलांत आमी आयकलें 4 हंत आसले न्ही. पयलो हंत एकल्यान मेळचें. आज आमच्या दिसपट्टे जिवितांत कितें घडटा? आमच्या दिसपट्टे जिवितांत एकल्यान सूख केली जाल्यार ताका आमी मेळटा उगी. ताका मेळोवन आमी सारके समजणी दिता उगी. हांगा जेजून सारकें सांगलां ताका मेळोवन ताची सूख समजून दिया. एकल्याक आयकना जाल्यार दोग आयकना जाल्यार तीग. ह्या पवित्र सभा, ह्या पवित्र वडिलां तांकां समजोवंक. पण आज कितें जाता? खंय एकल्यान सूख जाली जाल्यार ताका मेळच्या बदलाक आमी दुसऱ्यांक मेळटा. ताचे विशयांत खबरो करता. ताचे विशयांत नाका जाल्लें उलयता. ताचे विशयांत अपप्रचार करता. पूण जेजून सूख तिदोवची वाट ताच्या सोडून उरल्यांक सांगूंक खंयसर सांगोना. पूण जेजून सारकें सांगलां ताका मेळ, ता व्यक्तीक मेळ आनी ताचे लागीं उलय, ताका समजणी दी. सूख केल्ल्या व्यक्तीक मेळोवन 4 हंतांनी ताका तिदवी. पूण आयचो संवसार माध्यमांनी कशें गुंते आसा आमी जाणा. एक खबर मेळ्ळी, ते सारकें सूख घे म्हूण चिंते नासतना त्या व्यक्ती विशयांत ताणें तशें केलें अशें केलें म्हणून अपप्रचार करता. दुसऱ्यान ताका बरो करचें, ताका बूध शिकयचें. ताणें केल्ली सूख ती ताका बूध शिकयता. हांव बूध शिकयता म्हूण सांगून मुखार वेता. ताच्या कडेन सांगना बगर सगळ्या माध्यमांनी प्रगट करता. असो परिणाम कितें? म्हज्या विशयांत अपप्रचार, त्या व्यक्ती विशयांत अपप्रचार. असो परिणाम हांवूय बरो जायना, तो सूख केलो व्यक्ती बरो जायना, आमचे समाजी बरें जायना. पूण जेजून अपुरबायेची उतरां सांगल्यान ताका मेळ, ताचे लागीं गुपित सांग. तो एकल्याक आयकना जाल्यार ते गणाक आपोवन व्हरून ताकाच मेळ. दुसऱ्या लागीं उलय म्हणोना, ताकाच मेळ. तांकांय आयकना जाल्यार पवित्र सभेच्या वडिलांक आपय, ह्या वडिलांक आपय आनी परत ताकाच मेळ. त्याच व्यक्तीक मेळ आनी थंयसर ताका समजणी दी. YCSचे एक मेथड आसा, कार्यविधान आसा, पळय, पारकी आनी कार्याक दिवं. जें कितें घडटा तें पयलें पळय, उपरांत पारकी आनी मागीर कार्याक दिवं. हेंच YCS मेथडोलॉजी ह्या कार्यविधान वापर करून हांवें शिकोवन दित आसतना एक डेमो केल्लें. एकल्याच्या भुरग्याच्या हातांत एक मोबायल दिलें आनी आसल्या कडेन सांगलें ह्या भुरग्याच्या हातांत मोबायल आसा, ते मोबायलने एक ब्रेड म्हूण चिंता आनी तो ब्रेड घेवन रोडार मार्गार धांवते आसा ते तुमी पळया. आनी ताका त्या हॉलांत धांवोंक सांगलें. मोबायल काणून त्या हॉलांत धांवलो. ताका लोकांक सांगलें ताच्या हातांत ब्रेड आसा म्हूण चिंता म्हूण. ताणें तें चिंतलें आनी सकट धांवचें पळयलें.
उपरांत ताका बस मेळ्ळें आनी लोकां लागीं विचारलें असले इतर विद्यार्थी कडेन विचारलें तो कित्या पासत ब्रेड हातांत काणगोन धांवतालो कितें सांग पुरो तुमचे जवाब वेकेकल्यांनी जवाब दिवंक सुरू केली ताणें अंगडींतलें सोर उरलें त्या देखून बियान तो धांवतालो कित्याक रोडार धांवचें ब्रेड काणगोन धांवचें पळयलें अंगडीन सोर उरलें आनी थोड्या जाणांनी म्हळें फाटल्यान पेटो आसलो कोणा त्या देखून धांवडोन हाडटालो त्या देखून धांवतालो आनी थोड्या जाणांनी म्हळें ताका घरा आवयन वेग्गी आपयलां कोणा सैरी आयल्यांत त्या देखून वेग्गीये बस सुकलें त्या देखून धांवतालो आनी थोड्यांनी म्हळें कॉमेडी जावन या कुशालेक घरा आवयन खंय दुकरा मास रांदला कोणा त्या देखून वेग्गी धांवतालो अशिल्लें साबार उतरां जवाब आयकोंक मेळ्ळें अखेरेक त्या व्यक्तीक साय मुखार आपयलें कोणाक धांव म्हणलें ताका आपयलें आनी ताच्या लागीं विचारलें तुवें आयकलें न्ही सकट सांगली उतरां तो म्हणलो वय तर अखेरेक ताका विचारलें इतलेंच हांवें तुका धांव म्हूण कोणें सांगलें त्या जाल्यार म्हणलो तुमी सांगलें तर तुका कित्याक आनी इतलें नकारात्मक रितीन तुका सोर केलें त्या पिक्चरांत पेटो नातलो तो पेटो हाडलो दुकरा मास नातले दुकरा मास हाडलें बस नातले बस हाडलें सोर केलो सांगलें हांवें ताका धांव म्हणून तो धांवलो लोकांनी कितें केलें सोर केलें तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी एक सकत संगत पळयता मात्र पारकी नांव बगर कार्याक देंवता पळयता आनी कार्याक देंवता पूण वायसीएस कार्यविधान आसा पळय पारकी आनी कार्याक देव पयलें पळय उपरांत सारकें पारकी काडणारें कंडारू परंबरिसी नोडो सारकें पळय कितें घडलां तें पारकी उपरांत कार्याक देव पूण आमच्या दिसपडते जिवितांत घडटा हेंच पळयता पारकी नांव कार्याक देंवता हांवें चिंतलें सारकें हांवें उलयलें सारकें हांवें घडयलें सारकें तशें जावन आज जेजूच्या उतराक मोल ना जेजून सांगलें आज आमच्या जिवितांत घडतें ना जेजू कितें सांगता तें तसो परिणाम आमकां पळोवंक मेळना कित्याक म्हजें मत सारकी हांवें उलयलें सारकें हांवें परगट केल्लें सारकें त्या देखून मोगाच्यानो वांजेला पयलें पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागली म्हजे कान उक्ते कर देवाचें उतर आयकोवच्याक म्हजे दोळे उक्ते कर सारकें पळोवच्याक म्हजी जीब सारकी उगड बरें आसलें परगडच्याक म्हाका मत दिला स्वतंत्र आसा म्हणून हांवें तोंडाक आयिल्लें बरें सारकें चिंतेनासतना उलोवचें आनी म्हजें जिवीत पाड करचें आनी एकल्याचें जिवीत पाड करचें हक्क देवान म्हाका दिवंक ना एकल्यान चूक केली जाल्यार ताका ती दोनची जबाबदारी म्हजी आनी तुमची आसा वगेस दोळे दांपून बसोंक न्हय पूण सिद्धूंची रीत ताका भेटोवन ताका मेळोवन चार हांतांनी जेजून सांगली ती उतरां आमच्या जिवितांत लागू करया त्या जाला सुकुल्लो पाटी मेळटा सुकुल्लो मनीस एका व्हडा हांताक पावतलो सुकुल्लो मनीस जेजू तें पाटी हाडिल्लें बरी जाता आनी हांवूय एक दीस सा मोनिका बरी भाग्यवंत जावंक शकतलो आनी म्हजें मिसांव म्हज्या उतरां करण्यांनी हांव परगट करूंक शकतलो तर फिरगेचेंत याजक ह्या वाड्यांत गुरकार प्रतिनिधी कुटुंबांत वडिलां आवय बापूय भाऊ भयणी इस्कॉलांत शिक्षकां ही कोणी दितना ते स्विकार करूंक आमी फुडें सरया आनी म्हाका कोणी दितना आमची प्रतिक्रिया कशें तूं म्हाका कोण सांगूंक म्हणून फाटी जबाब दिवची नाका तूं कोण म्हाका सांगूंक तो कोण म्हाका सांगूंक तो कोण म्हूण हांव जाणा तें नाका आमचें उतर सांगलें वयतर आमी चिंतून पळोवया म्हज्या जिविताक कितें बरेंपण हाडटा जाल्यार बदलावण हाडया एखाद्यालो सूख नासतना कितें सांगलें आसा जाल्यार त्याच मनशाक भेटया उरिल्ल्यांक न्हय त्याच मनशाक भेटया आनी तुवें कित्याक अशें सांगलें हांवें तशें करूं ना अशें विशय हो तशें म्हणलें तो समजतलो आनी तोय बदलतलो हांवें बदलोवंक शकता आमकां पीड आयिल्ल्या वेळार धाकटेर आमकां भूतबाळ सांगता वखदां दिता आनी धाकटेराक आमी कितें जालें सांगना तूं कोण म्हाका भूतबाळ सांगूंक म्हणून कित्याक आमकां आमच्या भलायकेची गरज आसा समाधानाची गरज आसा तर कोणी ती दोण दितना आमी इंस उतरां सांगची नाका तूं कोण तुका कित्याक म्हज्या कुटुंबाच्या विशयांत या म्हज्या विशयांत पूण भेटची रीत उलोवची रीत तें आमी मतीन दवरया जेजून आयच्या दिसा चार हांतांनी सांगली तें जालां
हांव पयस सरसोना, कुटुंबांत हांव पयस सरसोना, संबंधांत हांव पयस सरसोना, जेजूत हांव न्हू पयस सरसोना. ही चिंतना मतीन दवरन पवित्र आत्म्याचे ससायन जेजूच्या उतरांनी आमी जियोवया, पेल्यांकी जियोंक आमी फुडें सरया. तुमची जबाब सोम्या, हांव संतोषान तुका स्विकार करतां. तुका स्वीकार करता. वडिलांनी बुधबाळ सांगतना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार करता. ताणी म्हजी सुकी तिदविताना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार करता. शिक्षकांनी म्हजेर हुस्को दाखोवन म्हाका समजयताना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार. वडिलांनी याजकांनी धर्मिकांनी म्हाका सारकी वाट दाखयताना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार करता. वडिलांनी आनी मुखेल्यांनी म्हजें उणेपण दाखयताना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार करता. मोगाच्या मनशांनी म्हाका मोगान बूद सांगूंक समजयताना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार करता. म्हजेर अधिकार आनी म्हजो मोग आशिल्ल्यांनी म्हज्यो वायट संवयो दाखयताना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार करता. म्हजे पासत आनी म्हज्या बरेपणा पासत राज्य पंचायत केस जाताना सोम्या हांव संतोषान तुका स्वीकार करता. तर मोगाचे न्हू साबारपटी असल्या मनोभावांनी आमी सुकोवन पडल्या. सारक्या वाटेक पेल्यांक हाडूंक तांकां तिदोण दिवंक सुकोवन पडल्या, वा पेल्यांनी बरें सांगतना ते स्विकार करूंक हांव सुकोवन पडलां. ह्या पासत पाश्चाताप आमी बगया. हो वेळ परत आमकां अवकाश सोम्यान फावो केला बोगसाणें मागच्याक. ताचे लागीं मौनपणी बोगसाणें मागया. परत अशें हांवें करिनासतना रावूंक देवाचो आदार मौनपणी परत संभाशणा मुखांतर उलोवया. संको 133 Nora Muatamuru. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಆಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ.
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೋ Alleluia, 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 Alleluia. मगाच्या भावनांनी बहिणीनो गायना मुखांतर म्हज्या सांगात राव म्हणजे जगले उलो मारलो कीर्तन 91 आमी हर एकली वाचल्या नियाळल्या बुजोवन दिवची ती उतरां धैर्य दिवची ती उतरां आमी थंयसर पळयता देव म्हणटा किर्तनकारा मुखांतर जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्वेदराच्या सावळेंत वस्ती करता आनी तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें आनी मुंदवर्सन थंयसर साबार उतरां आसात तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो आनी मरणातीक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना बोवापूरबायेची उतरां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमकां धैर्य दिवची बुजवण दिवची घटाय दिवची तुज्या कुशीन 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुज्या सरशी कसलेंच वायट घडचें ना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजू आज आमकां बुजवणेची उतरां दिता जाल्यार ह्या 91 किर्तनाचें पयलें वाक्य कितें म्हणटा तें सारकें आमी चिंतून पळोवंक जाय जेजू म्हजें तें आसून म्हाका सकड बरें दिवचें जाल्यार जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्वेदराच्या सावळेंत वस्ती करता आनी तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें जे कोण परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आश्रयाच्या पोंदा रावता आनी पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता आनी तो मनीस देवाक म्हणटा तुंच म्हजें खोटें आनी तुंच म्हजो भद्र आसरो म्हणून विश्वासान सांगता ताका हें सकड फावो जाता म्हळ्यार देवा लागीं हांवें मागचें म्हाका तें दी हें दी बाचाव कर म्हणून,   हांव देवा लागीं ना जाल्यार म्हाका मेळचें ना।
त्या देखून किर्तनगार पयलेंच म्हणटा तूं देवा लागीं राव, देवाच्या आश्रांत पयलें तूं राव, उपरांत तुका देव फावो करतलो. नाजाल्यार हें सकड बाग आमकां मेळचें ना. साबारपटी हेंच जाता, आमी मागता पूण आमी देवा लागीं रावना. आमी मागता आनी आमी काम करना, आनी मागता आनी आमी पयस वेता. तशें आसतना देवान आमचें तें आजापां कशीं घडचीं. सामानाच्या आंगडेक वचून सामानाची पट्टी दिवन पाटी आयले जाल्यार सामान आमकां मेळना. पट्टी दिल्ल्या उपरांत सामान आमकां मेळटा म्हणसर आमी रावूं जाय. तें मेळ्ळ्या उपरांतच आमी घेवन येवयेत. नाजाल्यार पट्टी दिवन पाटी गेल्ल्या उपरांत घरा वचून सामान कितें हाडूनाय म्हळ्यार ताणें सामान दिवना म्हळ्यार जायना. ताणें सामान दिता म्हणसर हांवें रावूं जाय. तशेंच मागण्याची पट्टी देवाक दिवन ताचें उतर आयकूंक हांव थंय बसना जाल्यार देवान कशें म्हाका म्हज्या मागण्याक जबाब दिवची. तर मोगाच्यानो मागचें मात्र न्ही, ताका आयकूंक आमी आयती आसूंक जाय. जेजू म्हणटा तुवें मागले सकट तुका तक्षण मेळना. कारण कितें, संवसारी संगतींनी तूं बुडोवन आसाय. कित्याक संवसारी संगतींनी तक्षण मेळटा तें शाश्वत न्ही. पूण हांव दितां कितें तें तुका ससनाच्या ससनाक बाळा जाय. तें ससनाच्या ससनाक समाधान उरा जाय. त्या देखून तो वेळ येतना तें हांव दितां. कित्याक तुज्या केसडीत तुका कितें जाय तें हांव नेणा म्हण जेजू म्हणटा. हांव जाणा म्हण जेजू म्हणटा. तर मागले तक्षण आमकां हर एक संगती मेळा जाय म्हणना. पूण जेजूक ताका विंचलेल्या परजेची विशय सकड सारकें कळीत आसा. त्या वेळाक तो दिता. म्हणजे हांवें ताच्या आश्र्यांत रावूं जाय, ताच्या सावळेंत हांवें वस्ती करी जाय. आनी ताचें सांगता तुमचो म्हजें कोटें आनी तुमचो म्हजो आसरो म्हणलें बावडतान स्विकार करूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तशें केल्ल्यांक कितें फावो जाता. परमोन देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय तेन्ना मात्र तुका कसलीच वायट तुजेर येवची ना. मारीची पिडा तुजे थंय तुज्या तांबसरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तो तुका राखच्याक आपल्या दुतांक तो आज्ञा दितलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वर्क अँड वर्शीप हे दोनी सांगाता वचोंक जाय. देवाक मागचें आनी आमी वगीत न्हिदचें न्ही. देवा कडेन सांगचें आनी आमचे प्रयत्न आमी करचे, ताचो फळ आमी जोडूंक शकतल्या. हेच बावडतान मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार बावर्शान आमच्यो गरजो सर्वेस्पराक समर्पिया. दिंबी आमी म्हणया धैर्यान बावडतान सोम्या तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजें कोटें, तुजे सरचें हांव आयलां, म्हाका आयक. तुज्या गोपांत म्हाका घे. म्हाका गरज आसची सकत, गरज आसची संगती त्या वेळार तूं म्हाका फावो कर. हें म्हजें मागणें जावं दी. कालतेपणान केल्लें मागणें देव बेगीनच आमकां दिता. हेच बरवशान ताच्या पांयां तळा आमच्यो गरजो समर्पण दिवया. तुमचे जबाब सम्या आमचे मागणें आयक. सम्या म्हजे मागणें आयक. पवित्र सभेंत वावर करनासच्या सेवा करनासच्या आमच्या सर्व्याजाकां धर्मिका गवळी बाब साहेब हांच्या पासत मागया. सम्या तूं तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बरो. खंयसर सारकें ना तें सारकें करच्याक तुजें जाणवाय तांचें थंय वत म्हूण मागता. सम्या आमचें मागणें आयक. फिरगजेंत साबार जाणांक विविध हुद्दे दिलाय, अधिकार दिलाय, जबाबदारी दिलाय. ती जबाबदारी आमी हर एकल्यानी सारकें समजोवन जबाबदारी बरी थंय जियोंक, खंयसर उणेपण आसा ते सारके रितीन भरती करूंक, कोणाच्या नांवाक अवमर्याद हाडूंक न्ही, ताचे विशयांत अपप्रचार करूंक न्ही, बगर ताका वैयक्तीक रितीन भेटोवन समजणी दिवन परत तुज्या गोपांत पाटी हाडची जबाबदारी आमकां आसा म्हणलें आमी समजोवचें. बरें मन आमचें थंय रस म्हूण मागता. सम्या आमचें मागणें आयक. राज्य पंचायतके वेळार गरवी आनी हाट्टी जावन मन परिवर्तन करूंक फाटी फुडें सरतल्या पासत आमी मागया. कित्याक तांच्या हाटवीपणा वरवीं, तांच्या बेजबाबदारीपणा वरवीं आमचे समाज, आमची पवित्र सभा कश्टाता. तसल्यांचें मन परिवर्तन कर सम्या म्हण आमी मागता. सम्या आमचें मागणें आयक.
आमच्या वडिलांक आविदे जावन जिणी पाड्यार करच्या युवा जाणांक भुरग्यांक आनी वायट सवयेच्या गुलामाचेर होंदोन संवसारी संगतींनी वळख जाल्ल्या सर्व लोकांक तूं आशिर्वादीत कर. तांचें मन बदली आनी तुजें तें आसा तूं त्रास आसनीक जिविताचें म्हणलें समजोन फाटी येवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी सापार पिडेस्त आसात. आमचें तें पिडाशिडा आसा, आमचें तें उणेपण आसा. ह्या पातयेणेन ह्या पुनशेताक आमी आयल्या हांव सम्या. तूं आमच्या मागणें आयकून आमकां गरज कितें आसा तें फावो करतलोय. तर सम्या हांगासर आशिल्ल्या सर्वांच्या गरजांचेर तूं पाव. तांकां आशिर्वादीत कर, तांकां बेसांवांनी बर. तांचे दिसपडतो ग्रास तांकां फावो कर. तांच्या कुटुंबांत आसचे सर पिडाशिडा गूण कर. कश्ट दूख बेजारा येताना ते दैरान फूड करूंक तांकां तुजो आदार दी. ट्रेजा ओलिवेरा अस्वस्थ जावन आस्पत्रेंत शुश्रुशा घेवन आसा, चिकित्सा घेवन आसा. तिचेर विशेश जावन आशिर्वाद घाल आनी तिका बरी भलायकी फावो कर. तुजेर पातयेवन ह्या आराधना वेळार तुका आराधन केलें, तुका अर्गां दिलीं, तुजें उतार आयकलें हांव सम्या. आमकां ह्या वेळार तुका समर्पण करता हांव. आमच्या संगी राव, आमकां सता वाट्यान चलय. सताक आमचे दोळे उक्ते कर. सत आयकोंक आमचे कान उगड. सत उलोवंक आमची जीब उक्ते कर. सताचें काम करूंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर आनी सत परगट करूंक आमकां जणवाय दी. सुकलेल्यांक बोगसूंक, सुकलेल्यांक तिदवूंक, सुखी करिनासतना आमच्या मनशा सैमान जावचे सुखी ते सुकोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमकां दी. सूख केल्ल्या उपरांत ते वळखून परिवर्तन हा जावचें बरें मन आमचें थंय रस. सर आमची प्रार्थना सम्यान शिकेल्या मागण्या मुखांतर देवाक समर्पी आनी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवा. सम्याची आशिर्वाद घेवंक कांय जावया. सम्या तुजो आशिर्वाद दी हांगासर जमलेल्या समेस्तांचेर. सम्या तुजो आशिर्वाद दी आमच्या विविध गरजा तेसावांचेर. सम्या तुजो आशिर्वाद दी पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी मेळच्याक. सम्या तुजो आशिर्वाद दी आमच्या मोगाच्या मनशांचेर. सम्या तुजो आशिर्वाद दी दिसपडतो ग्रास जोडच्याक गांवांत परगांवांत विविध शेतांनी वावर करच्या हर एकल्यांचेर. सम्या तुजो आशिर्वाद दी कितेंच न्हय म्हणून सांडल्ल्या मनशांचेर. तुजे तावन कितेंच जायना म्हणून खेंडल्ल्या मनशांचेर तांकां उखलन तांकां आशिर्वाद दी. सम्या तुजो आशिर्वाद दी म्हजेर, म्हज्या भावार्थाचेर, म्हज्या बरे भलायकेचेर आनी आमच्या हर एकल्यांच्या गरजांचेर. तुजी बेसांव दी युवा जाणांचेर. तुजी बेसांव दी भुरग्यांचेर. सम्या आमचे संगी राव आनी थोड्या वेळांनी ह्या पुणशेतांत हांव फाटी वेताना तुजी बेसांव आमकां आशिर्वाद दी जावं दी. तुजी बेसांव आमकां परिवर्तन हाडून दी. तुजी बेसांवां आमकां एक बरेंपण हाडूंक सकत जावं. येद्या व्हडा गीत गावन सम्याचे बेसांव घेवंक कांय जावया. Sacramenta Sestangnaman Koruya Purvirat Garupabo Noyoriti Adaya Salvonich
os que 바보같이 못해 semaba disputa asali stutiza podvi mai masas ye kastaya sita tu kadoga spirita sama sami na प्रार्थया हे देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगील सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी रास करताय सस्ताच्या सस्ना Santosan orulasan Somya tuझे somo आयल्या बलिदान कलत्या काळचा धन्या तुका भेटयता जे देवो म्हण मागता उपकाराय कोण अत्रेकता जेवणाक तुझ्या मी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं क्रिस्त मोगाच्या भावान आणि भयणीनो आज आख्या पवित्र सभा भगवंत अगोस्तिनाचे स्मरण चलयता आदल्या जिविताक पातके जिविताक पाठ करणं सम्याच्या उतरांक ताची जिणी बदलून नवें जिवीत आराम केल्लो ह्या जग जावन बिस्प जावन पवित्र सभेचो दोतोर जावन आपणाचें जिवीत नवें करच्या मुखांतर परिवर्तन करच्या मुखांतर हर एकल्यांकी जेजू सरशी हाडच्याक तो वावुरलो हे बदलावण आमचे थंय जावच्याक पातकी जिणयेक पाठ करून भगवंत जिणये सरशी मेळ तेंगच्याक देवाचो आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया भगवंत लोरेसाची मजत मागोवन ह्या पुणशेताक आमी आयल्या ताची मजत आनी आमचे गरज आमची हर एकल्यांची तेसावां सा लोरेसा मुखांतर जेजूक समर्पिया आनी ह्या पुणशेतात हांव पाटी वेत आसतना देवाची बेसावां आनी आमच्या गरजाक स्पंदन मेळोवन दी म्हणून आमी मागया आनी हें पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते परी पेटोवच्याक आमचें उणेपण आमची आस्कत काय आनी आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागून नितळ काळजान हें पवित्र बलिदान पेटोवच्याक थोडो वेळ मौन रावन आमकां समी आयती करया पदकाची दूख धरन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां हो म्हजो अपराध
Vamos agora para a pessoa que nos dá São Maria, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया Chakor Vaibhava Pasu Ami Tukava Karna Somya Jesu Krista Bapa Jaye Krasruta Somya Deva Deva Chishiri To Samsara Chipa Karta Kosa amche mate marunge Kityo povitra sangati Deva pache hari mein Jesus Krishna Eklos tu bhumi Eklos tu vishwa Eklos tu parameshwar प्रार्थना. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा पासून आनी ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सांव पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सर आमच्या कश्टां आनी अनवरांनी तुमच्या बवडता विशयान चिंतून आमकां जायती बुजवण मेळटा. कित्याक सोम्यान थंय तुमी थीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो. तुमकां पळोवन देवा हुजीर आमी भोगतांव ते सर दादोसकये पासत तुमचे विशयांत आमी देवाक कशीं अर्गां दिवयेत. परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या बवडताक कांय उणें आसा जाल्यार तें भर्तीकरण दिवंक देव आमकां फावो करूं म्हणून दीस रात आनीक चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागतांव. देवान आमच्या बापानंच आनी जिजून आमच्या सम्यान आमकां तुमचे सर्सी येवंक वाट केल्यार पुरो. जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन वमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय
आनी समेस्तांतय बरोवन वमतसर सोमींच तो वाडोवं. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जातना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तोच तुमचीं काळजां थीर करूं. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. तुझ्या मोगानं धावून सर्वेश्वरा, आणि आम्ही आनंदात भरलेल्या. तुझ्या मोगाणाम खांबर सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. मनशानो पाटी वसा अशी फरमान दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेर पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजी दृश्टी येऊन गेल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारखी. तुझ्या मोगाणाम खांबर सर्वेस पोरा आम्ही आनंदात भरतेल्या. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेद्वा आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजी मन. केदोळ पर्यंत रागार रावताय तुझ्या साकरांची तुका बिरमोत दिसो. तुझ्या मोगाणाम खांबर सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. दीस उजवाडतना तुझ्या मोगानं खांबर अशी आमची जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हातान सगळो वार सुफळ कर. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आणि आम्ही आनंदात भरलेल्या. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. Alleluia, 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 alleluia. जागृत रावा, हायती रावा, कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणा. Alleluia, 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 alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेणान. उगडास दवरा. सर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीच जागो रावतो आनी आपले गरज फोण नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतेनांतले घडये मनशापूत येतलो. तर धनयान आपल्या हेर साकरांची मेल काबडदारी घेवन आनी तांकां वेळा वेळार तांची पोड मेजून दिवंक नमिरलेलो पात्यणेसो आनी बुद्धवंत साकर म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येतना आपले काम कर्ण आसा तो साकर बागीस जाय. सतत हांव तुमकां सांगता, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पूण जर तो एक नस्ती साकर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकऱ्यांक कस्तीत वा बेबद्या सांगाताक गम्मत मारीत, तर ह्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनांतले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यांतय ताका लोडतलो. थंय जातालें रण्णें आनी दांत किर्लणी. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी जागृत रावा. वेळ केदाला येता कशें येता आमी नेणाव. एक दीस एक इंटरव्यू एकलो उलोवन आसतना तांच्या मदें संभाशण चलोवन आसलें. आपणा तें कितें सकड आपणान केलां ताचे विशयांत वडवीक उलोवचें अशें सकड तांच्या विशयांत वडवीक उलोवन आसतना एकलो जाणवायसो मनीस तांच्या मदें भेटता आनी तो सवाल घालता, तुमी तुमच्या विशयांत वडवीक उलयली, आतां सांगा तुजें म्हणलें तुजें तें कितें आसा ताका जबाब दिया. तुजें म्हणलें तुजें तें कितें आसा तें जबाब दिया. तेन्ना तो एकलो व्यक्ती त्या मानेस्ताक जबाब दिवंक म्हणालो, म्हजें म्हणलें म्हजे कडेन घर आसा. तेन्ना तो व्यक्ती जबाब दिवन म्हणूंक लागलो, तुजें म्हणलें तें तुजें घर जायना, कित्याक त्या घरांत तूं एकलो मात्र वस्ती करनाय. हें आमचें घर जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या घरांत तुज्या सांगाता तुज्या कुटुंबाची आसात. थोडे वर्सां तूं त्या घरांत आसतलोय, पूण उपरांत तें घर तुज्या भुरग्यांचें जातलें. ह्या पोरनें जालें जाल्यार तुज्या उपरांत आयिल्ली पिळगी तें मोण आनी एक बांदतलें. तुजें म्हणलें घर जायना, तें आमचें घर. ताच्या उपरांत म्हणालो, म्हजें म्हणलें आस्त बदीक आसा. आस्त बदीक तें तुवें रचल्लें न्हय. तुका तुज्या मालगड्यांतल्यान आयिल्लें जावंक पुरो, या तुका तें मेळिल्लें तें तुजें न्हय. उपरांत तो म्हणालो, म्हजी पत्नीण आनी म्हजीं भुरगीं आसात. पत्नीण तुजें जावंक साध्य ना. तुजें जावच्या पयलें तें ताच्या आवय बापूयचें धूव जावन आसलें. आतां तें तुज्या भुरग्यांची आवय जावन आसा. तशें आसतना तें तुजें म्हणूंक जायना. ताकाय ताची म्हणलीं दुसरीं आसात. उपरांत ताका जबाब दिवंक जायनासतना तो सलवलो आनी तुमचो सांग म्हजें म्हणलें कितें आसा म्हणून त्या व्यक्ती लागीं विचारतना ताणें जबाब दिल्लें, तुजें म्हणलें कितें आसा तें हें, हो वेळ. हो वेळ तुजो, ताचो उपयोग कर. आतां आसा तो म्हजो वेळ. म्हजें सांगात आसो हो वेळ मात्र म्हजो. ताचो उपयोग हांवें केलो जाल्यार म्हजें जावंक पावता, नाजाल्यार तें विबाड जाता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आतां वांजेलांत आमी हेंच आयकलें, वेळाचो बरो उपयोग. वेळ आसा उपरांत करता म्हणून आतांचो वेळ हांवें विबाडलो जाल्यार म्हाका कळीत नातल्या बरी घरचो धनी येत आनी म्हज्या लागीं सवालां घालतना हांव चुकोवन पडटलो. गेल्लो वेळ परत पाटी हाडूंक जायना. कित्याक म्हजो म्हण आसलो तो वेळ हांवें बऱ्याक उपयोग करिनासतना गम्मत मारन पेल्यांक कश्टून विबाडलेल्या उपरांत धनी म्हजे लागीं विचारतना म्हजे लागीं कितेंच जबाब आसची ना. हें जिवीत जेजून म्हाका एक पोटी मात्र दिलां. हो जिविताचो वेळ एक पोटी मात्र दिला. असो बरो उपयोग करिनासतना म्हाका कळीत नातल्या बरी म्हज्या धनयान म्हाका म्हज्या पाटी आपयलें जाल्यार थंयसर हांव लेख दिता आसतना हांवें विबाडलेल्या वेळाक
जावाब हांवेंच दिवचें पडटलें. तर मोगाच्यानो देवा लागीं म्हजें म्हण कितें आसा जाल्यार तो वेळ मात्र त्या देखून ताचो बरो उपयोग करूंक आज आमकां सोमेस्तांक उलो आसा. आज सांगातच सांत आगोस्तिनाचें स्मरण आमी चलयता. एक सांगणी आसा, देव वांगट्या गिटांनी या उलट्या गिटांनी सारकें बरोवंक शकता खंय. वांगट्या गिटांनी सारकें बरोवंक शकता. एकलो शिल्पी पिंजल्या पेपरांत एक पिंतूर सोडयतचे पळयतना पिंजल्या ह्या सारकें नातल्या पेपरांत पिंतूर सोडोवचे आमी पळयतना आमकां भोगतले ताचे परिणाम या फलितांश तशेंच आसतलें पिंजले बरी सारकें वांकडें तिंगटें आसतलें म्हूण. पूण ते पिंतूर सोडोवच्या शिल्पीक मात्र गोत्त आसा ते पिंजल्या तावनी एक रूप हाडूंक शकता आनी ते कळीत जावचें हरी एक संगती आखेर जाल्ल्या उपरांत ताचें रूप सारकें येत आसतना. म्हळ्यार वायट आसा जाल्यार तें सारकें करी येता म्हणलें एका शिल्पीक कळीत आसा. म्हजें तें वायट आसा म्हणून कळीत आसलो जेजूक म्हाका सारकें करींक कळीत आसा. आगोस्तिनी वायट जिवीत जियो नासलो. ताच्या आवय मोनिकान 16 वर्सां म्हणसरी ताच्या बऱ्यापणा खातीर मागणें केलें. बिस्पाक भेटली आनी ताच्या परिवर्तना खातीर मागोवंक आनी शिकोवन दिवंक विनंती करी लागली. 16 वर्सां पूण पातयेणी तिणें कितेंच देवा थंय सांडली ना. आनी सा आंब्रोस ताणें देवाच्या पवित्र पुस्तकांतलें एक उतर आगोस्तिनाच्या मोतीक बदलावण हाडूंक शकलें. सौम्या जेजू क्रिस्ताक तुमची झुजां खावाच्या कशें नेसलां आनी कुडीच्या वण्ण्यांत ददोशी करची चिंता ह्या पुढा सोडा. सौम्याक तुमच्या जिविताच्या झुजां कावाचे जावन विंसून काडा. सौम्याक तुमच्या जिविताचे झुजां कावाचे जावन विंसून सोडा. नेसना आनी कुडीच्या वंदवण्यांक दादोशी करची चिंतना सोडा. कित्याक कुडीच्या आनी नेसनाची दादोशी ह्या काळार ह्या थोड्या तेंपाक मात्र पूण शाश्वीक संतोश न्हय. ही चिंतना आनी ही उतरां आगोस्तिनाक बदलूंक शकलें. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळता मागणें करा म्हूण. खंयच्या नमण्याचें मागणें? ती मागणी आमी अशें म्हणूंक जाय, देवाक सुरवेर अर्गां दिवचीं आनी सर जाणवायन बरलेली आनी ती फावो ते बरी उसारूंक की आमकां कळीत आसूंक जाय. कित्याक सर्वेस्परान आमकां साक्षीदारां केल्यांत आनी ताणें आमकां गुन्यांव नेटयल्ल्यांत. मागणें करता आसतना ताचो प्रतिफळ आमकां पळोवंक मेळटा म्हणून सांत पावलो आयच्या वाचपांत तो आमकां सांगता. मागण्या मुखांतर आमी प्रतिफळ जोडूंक शकता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमकां जिविताक कितें लिसांव मेळटा? पयल्यान आदलें जिवीत तुजें भविश्य जायना. आदलें जिवीत तूं कशें जियेलाय तें तुजें भविश्य जायना. आदले जिणेक पाट मार वायट आसा जाल्यार मुखल्या दिसांनी तें जिवीत बदलायत. वेळ तुजो जावन आसा. फाटली जिणी विसान सोड, पातकी जिणी विसान सोड, तुजें भविश्य बदली. जशें आगोस्तिनान फाटलें जिवीत विसरलो आनी भविश्य बदलिलें तशें आमी आमचें भविश्य बदलूंक शकता. त्या देखून हर एकले आमी उडास दवरया, म्हजें आदलें जिवीत म्हजें भविश्य जायना. म्हज्या वडिलांचें जिवीत म्हजें भविश्य जायना. म्हजेर वंदोन आसा वेळाचो महत्व उपयोग करतना. मागण्याची सकत सा मोनिकांतून आमी शिकोवंक शकता. 16 वर्सां आपल्या पुताच्या परिवर्तना खातीर निरंतरी मागणें केलें. मागणें करून वगत बसोवना, तिची प्रयत्न तिणें केलें. भेटली ती मागणें करूंक पेल्यांक सांगूंक लागलें. ताका वैयक्तीक रितीन सुदारसूंक प्रयत्न केलें. मागणेचे सकत आमी पळोवंक शकता. तर निरंतर मागणें आमचें जिवीत बदलूंक शकतलें. आत्मीक जागृतकायेक रावोवंक आमकां आज उलो आसा. आमची आत्मो संवसारांत आखेर जायना, सर्गींच्या कुशीन वचोंक आसा. ताची तयारी आमी हांगाच करचे खातीर आनी संवसार तात्कालीक संपूर्ण समाधान सुटका देवा थंय आसा. आवर आर्ट्स आर रेस्टलेस अंटील इट रेस्ट इन यू सा आगोस्तीन सांगली ती उतरां. आमची काळजां जेजू सांगता मेळटा पर्यंत ती रेस्टलेस जावन आसात. तर सौम्याक आमी भेटया. आमी संवसार तात्कालीक कुशे फाटल्यान धांवच्या बदलाक संपूर्ण समाधान सुटका मेळच्या जेजू थंय या आनी आमी आमचें जिवीत बदलिया आनी सौम्या थंय एक जावया
आणि आमचे जिवीत परिवर्तन करणं भाग्यवंत आमच्या वाटेनं समकोवया. बापा आमचो काणिको उणो आनी वान तुका बेडोंगचो गे बापा आमचो काणिको उणो आनी वान तुका अर्पुंचो गे बापा आमचो काणिको उणो आनी वान तुका पेटोवचो गे बापा आमचो काणिको उणो आनी वान तुका अर्पुंचो. Cicini tue nell'inde Punya vaina sangi egai tanti poni Labai tuji daya labai tuji kripa Ge Bapa amcho काणिको उणो आनी वान तुका बेडोंगचो गे बापा आमचो काणिको उणो आनी वान तुका अर्पुंचो. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागात. ते तुमच्या हृदय बलिदान आपल्या मालकाने मिळले आमच्या नेटक्या बोई सभेच्या दावाक सगळे म्हणून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंतलो रेस जामनींत ओंपलेल्या गोवांच्या खणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वरवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षीस दिवच्याक आमकां तूं गुट करताय आनी अशें आमचे आसक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सम्ये वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेक तूं परजळताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Păvitel barazo serves potom Sărganii s-o sar Păla tu cea vei baba Un sărghi
सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे सगी तुकाचे सगी बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाचे सर तुझ्या अपवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण सतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बोवार्थ सगुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा सगळे याजक वर्गा बराबर आमची ही पवित्र सभा तूं प्रितीमोगांत वाडय पुरणशिवनपण बरोवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर एक घडीभर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत तरले आमच्या मोगाच्या उगडास काडया तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्सा तुज्या पडसळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरे देवाचे माये सांगाती सांसुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूता सांत आंतोन सांत अगोस्तीन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दीर्घेवन म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समकाय येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसार जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे
तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तू जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसून तुमची ऐसवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मांसान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळय वाडले तांकां उड्या मासले ओळो तूं सगळीं देवलो सस्तेची विथाड आयलो ए जेसू काळजान म्हज्या भोगता जेवणाक तुज्या ए जेसू काळजान म्हज्या भोगता जेवणाक तुज्या सुम्या जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मांसान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या मारियाचे ते परकी स्त्रिये दाखयले ते इबे ओता तुझे दान उमाळटा सरोदकाची ताणेल्या आमची दान बागोवची ए जेसू काळजान म्हज्या ताण बागय उदकान तुज्या ए जेसू काळजान म्हज्या ताण बागय उदकान तुज्या काळजान कासच्या स्वागीक जेसू तुका पावन दिता भक्तीपोणी तुका जेसू हरसन अर्गां दिता सोमी देव मोसो सळवणदार मोसो आयलाय मोचे करी संवसारो पातकी अंतरी इश्ट
salai mosso तुझे तोस्तो मेलसो नादुसो 발상tascha स्वादिक्षेसु तोकावंदिता भक्ति पानी तोकाचेसु हर्सन अर्गांदिता जेजूच्या आणि आमच्या मोगळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांत आनी हाल उपद्राक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुडीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका चे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आपुरबेन आराधनाचे मागणें सोलोन व्हरून नवें सोलोनवरच्या मानादीक बाब स्टीवन फर्नांडीस ICYM डिरेक्टर उडपी डायसिस हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता तशेंच आपुरबेची मिसांव आमच्या दिएसीसीन तो करनासा निवृत्त याजकांचो चॅप्लेन आनी डिरेक्टोरी जावन आसा तांकां हांव बरें मागता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या मिसांवाचेर आशेता आयच्या ह्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं ताका लागीं मानाच्यो वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा पासत ह्या पवित्र तळार पवित्र जाग्यार सांत तोरसाच्या मजतीन मेळिल्लो उपकारांक अर्गां जावन मेळिल्लो उपकार मेळोवंक मागलो उपकार मेळोवंक फिरजेन जावन मुर्दोम जावं जेवणाचे प्रायोजक जावं जेवणा बाबती वंतिके जावन दिवन सांत तोरसाच्या ह्या नोवेनाक आदार दिला आसता तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता जेजू ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबान उजवाड हाडूंक ह्या उजवाडा मार्फत सर तराची पिडा शिडा पयस वचूं ह्या उजवाडा मार्फत तांची मागणी आत्रेक आशा दुंपा बरी तुका पावोवंक आनी तुजी भरपूर आशिर्वादां सालोरेसा मार्फत तांकां पावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यार मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां एड्रियल जेन डिसोजा कारकळ एड्रियल जेन डिसोजा कारकळ अरविंद शामिल क्वाड्रस केम्मण अरविंद शामिल क्वाड्रस केम्मण जोनिटा टीना डिसोजा मँगलोर जोनिटा टीना डिसोजा मँगलोर जोआना क्लॅरी कार्डोजा बेळवाय जोआना क्लॅरी कार्डोजा बेळवाय डिओन नोरोना आजेकार डिओना and डिओन नोरोना आजेकार आल्विन पिंटो कुप्पे पदव आल्विन पिंटो कुप्पे पदव रॉयस्टन पिंटो पांबूर रॉयस्टन पिंटो पांबूर आयचे मुर्दो अनिता एस्टन कॅस्टलिनो सुडा अनिता एस्टन कॅस्टलिनो सुडा शांती मतायस पांबूर शांती मतायस पांबूर हेजे जेवणाचे प्रायोजक नांव नाका म्हणून उडपीच्या मानेस्तान दिल्यात आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर ताणें येवन वाती स्विकार करीत Buon Loresa, amca patrona,
म्हाका एका ताळ्यान भक्ती पोणे गावन गायना हसी गामी भक्ता मोगाळा सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरिस बावरता कदे आयक आमचे कालते मागणे वरत्या पाचवेळार आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बावार्थेर भरोसो आनी देवासाने आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोडली आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्कळपणाचे परजड शेंकर आमच्या सरत्मेक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबड्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान घरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पवार शेंकर अनबावडत्यांक आनी बावडतान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उसवाड आनी देवाचे वळख मेळा शेकर तुज्या बळारीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडयेंतमेच्या सर्गर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दिव्या सालोरेसाच्या मजतीन सबार जाणांक विविध उपकार मेळ्ळ्यात त्या पासत अर्घां दितात इंटरव्हीन स्लोट मेळिल्ल्या पासत हातापांयांक बोळ दिल्ल्या पासत डेलिव्हरी बऱ्यान जावंक भलायकेवान भुरगें फावो केल्ल्या पासत पाट तूं गुण जाल्ल्या पासत बरें काम मेळिल्ल्या पासत मेडिकल टेस्ट पास जाल्ल्या पासत विजा मेळिल्ल्या पासत बऱ्यान दुबय पावल्या पासत कामांत भद्रती लाभिल्ल्या खातीर एलर्जी गुण जाल्ल्या खातीर बिझनेसांत इम्प्रुवमेंट जाल्ल्या खातीर जेविटा म्हणल्या भयणीक भुरग्याचे देणे लाभिल्ल्या खातीर ऑस्ट्रेलियाची विजा आनी काम लाभिल्ल्या खातीर बरो फुडार लाभिल्ल्या खातीर जायते उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दिवया गीता मरिफात सोम्याक आमी दिन वाचुया ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ सालोरेसा मरिफात मागलो उपकार मेळोंक सालोरेसाच्या कतकतीत मागण्यान आमची आनी हेरांची तेसावां हांगासर आयिल्ल्यांची तेसावां आनी कोणें मागोवंक सांगल्यां तांची तेसावां आतां आमी भेटोवन दिवया आमच्या मागण्या खातीर सालोरेस आतां आमचे पासत मागूं 15 जाणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावच्याक 50 जाणांक सैरीक मेळच्याक 214 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक 61 कुटुंबांक शांत समाधान मेळोंक 30 जाणांक विजा मेळोंक 113 जाणांक काम मेळोंक 27 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक 18 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावंक गॅरेजी विकून वचोंक 19 जाणांक बरो फुडार मेळोंक 32 जाणांचे ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल गूण जावंक क्रिएटिन नॉर्मल जावंक किडनी फंक्शन बऱ्यान जावंक 9 जाणांची गॅस्ट्रीक 11 जाणांची उस्मोट तेगांची मायग्रेन 7 जाणांची मोतीची पिडा 6 जाणांची गोमटी दूख बावळो दूख वेरिकोस दोगांचे पिड्स 13 जाणांचे शिराशे समस्या गूण जावंक ह्या सर पिडे खातीर जेजून भलायकी दिवचे खातीर आतां आमी गीता मरिफात मागया Mucha somia, mucha tania, म्हाका तूं मागोवची कर म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोवची कर सोमिया 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 मागोवची कर
सोमिया मागोंगशिक पोपल्यांची क्रशी बरी जावं 12 जाणांचे पोटदूख 7 जाणांचे लिव्हर समस्ये 6 जाणांची किडनी पिडा 28 जाणांची एलर्जी गुण जावं 12 जाणांच्या दोळ्यांची दिश्ट मेळच्याक 6 जाणांचे मन परिवर्तन जावच्याक 17 जाणांक भुरग्यांचे देणेले मेळच्याक त्या भुरग्यांचे ADHD समस्ये गुण जावच्याक 4 भुरग्यांचे ऑटिझम समस्ये परिहार जावच्याक 47 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळच्याक 9 जाणांक काजार जिवीत बरें जावच्याक 1 लाख ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळच्याक 15 जाणांक बरी न्हीद मेळच्याक 7 जाणांचे बेपयस वेच्या खातीर 13 जाणांनी आमाल पिवणें सोडच्या खातीर गुटखा सोडच्या खातीर 9 जाणांचे आर्थीक समस्ये परिहार जावचे खातीर 11 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावचे खातीर चोरी जाल्ले पयशे भांगर मेळचे खातीर सान लोरेसा लागीं ताच्या मुखार देवा लागीं मागया जीने नीरा साताना रीते पोंते मोक्ताना सोमिया मागोंगशिक कोंती दुखीन मुर्ताना तू बाव माका दोस्ताना सोमिया मागोंगशिक मोजा सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तू मागोंगशिक मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तू मागोंगशिक सान लोरेसाच्या मजतीन 10 जाणांचे पयशे 10 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावं 15 जाणांक कामान भद्रती मेळोंक सांबाळ सोडोंक 19 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक 64 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोंक 17 जाणांचे घर जागेचे समस्ये परिहार जावंक 11 जाणांक वायट सवयेतावन सुटका लाभोंक 19 जाणांचे रीण फारीक जावंक 2 बँकांतावन लोन मेळोंक 14 भुरग्यांचे हटराक पयस जावंक 13 जाणांक बरो घर जागो मेळोंक भायर पडले भांगर मेळचे खातीर सान लोरेसा मरिफात गितां गावन मागया कुटुंबांक समाधान नासतना मोण आमची कुसकाताना सोमिया मागोंगशिक विघ्नांवारा येताना कष्टांत आमी संपडाताना सोमिया मागोंगशिक मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तू मागोंगशिक मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तू मागोंगशिक प्रत्येक त्या सावन पासत सान लोरेसाच्या कतकतीत मागण्यान मागया एका भावाचें ऑपरेशन नासतना पांयांचे गांठी दूख गुण जावं लेझील म्हणल्या भुरग्याची माथ्याची सर्जरी बऱ्यान जावं ताणें बेगीन मोतीर येवंक ताची भलायकी पाटी मेळोंक 13 जाणांक पांयांक बळ मेळोंक बेगीन चलच्या बरी जावच्याक एका वर्सांतावन काम नासतना कोस्टोवचे एका तरणाट्याक काम मेळचे पासत फेड्रिक गोन्साल्वीस ताका सोमा सोलोंक पांयांक बळ मेळोंक मागया आम सोमेज तांचे पासत ह्या तळार ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांक देवाची कृपा मेळोंक हर एक दिसा हांगासर मागोवंक येवच्या हर एका यात्रिकांक देवाचे आशिर्वाद मेळोंक आम सोमेज तांच्या तेसां पासत गरजां पासत आमी मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೌಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಟಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ಗ್ರಹಚಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದಯೆಯಿಂದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಲು
ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಹಿತಚಿಂತಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಿರುವಂಥ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ देवर आशीर्वाद ನೀಡಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आम्हा समेस्त बसोत, आमच्या गरजा बसोत, प्रत्येक तरान दानी बसोत, विशेष तरान कुमो करतेल्या सेवका बसोत देवाची कृपा सालोर समरिफात तांचेर आणि तांच्या कुटुंबाचेर आता आम्ही मागून घेऊया. सोमिया मागो शिकई, सोमिया मागो शिकई, सोमिया मागो शिकई, सोमिया मागो शिकई. मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. शेकी बावरत्या प्रमाणे क्रिस्तांवचे निजेव बगे मरण मरून सरकार तेजे संगता ससना देवा वगळसूनचे पाक आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडों दिनाका, पूण वायट रांकी तूं आमकां भाग्यवान लोरेस मारतीर आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे बसण्याक आमी पावसूंची खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वडवड्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हण लालेन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर आमच्या पिडेस्त भावना पासत मागया. देव व्हरतो काकुळदार. देवान कुड्ड्यांक दीस दिली, तोंड्यांक चलशें केलें, मेल्ल्यांक जीव केलें, देवसरांक धांवडयलें, बावडत दवरिल्लीं सगळ्यांक ताणें बरें केलें. ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्ल्या आनी येवच्या आनी मागोवंक सांगिल्ल्या, मागोवंक आयिल्ल्या आम्या समेस्तांक हें विक्षण करतल्यांकी देव आशिर्वाद घालूं दी म्हणून आतां आमी मागया. आतां प्रधान याजक सर पिडेस्तां खातीर मागतलो. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी बोब तुजे सरशीं पावों दी. सोमी तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेधरा आनी ससण देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त गुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हड मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या आंगणीत काकोळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक माजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांचे जावं दी. अशी शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी देवा पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद
तुमचेर देवो आनी सदां रावो. आमेन. मंगळा जेजू आज तुजी कृपा आमी मागता. पवित्र तेला पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळट आमकां समेस्तांक लाभो. जर आमची पातकां बगसतना आमच्या कुडीक भलायकी मतीक समाधान आत्म्याची घटाय मेळो. ह्या पवित्र तेलाच्या स्पर्शन पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां हर एकला मेळो. पवित्र तेलान मागतना बावडटाना आमी ते स्विकार करतना आमचे ते असली सरपिडा शिडा गुण जावं आनी पवित्र तेलाच्या कृपेन पवित्र आत्मा आमकां मेळो दी म्हणून आमी समेस्त उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. सर्गीतावन देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पवित्रतावन देवोन ये दैविकत्म्या आमकां नितळ कर. सर्गीतावन देवोन ये दैविकत्म्या संसारांत्या बरला अंक पदकां वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोत. संसारांत्या बरला अंक पदकां वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोत. कळसा मोना जाल्यान दारून माया मोगान आमकां जियेव शिकय. कळसा मोना जाल्यान दारून मोगान आमकां जियेव शिकय. मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां कर. शिने शांती समाधानेन सगीतावन देव हे दैविकत्म्या आमकां पवित्र. सगीतावन देव हे दैविकत्म्या आमकां पवित्र. निसरसणारा विसरता पदका काळो कांतो निसन पडटा. निसरसणारा विसरता पदका काळो निसन पडटा. देवा थंय जो मनीस जियेता ताका संजीवीत लाभता. देवा थंय जो मनीस जियेता ताका संजीवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमच्या सदां सुरलय पवित्रचिनेची येवं शिकय. सगीतावन देवोन हे दैविकत्म्या आमकां पवित्र. सगीतावन देवोन हे दैविकत्म्या आमकां पवित्र. Von Loresa आमच्या पात्रोना वंदितां तुका आमी प्रधान सेवका. एका ताळ्यात भक्ती कोणी गावून गायना. वर्सितां तुका आमी भक्ता मोगाळा. क्रिस्ताच्या मोगान तूं सगळोच भरून ओळख ताची तुवें सर्वांक दिली.
आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या भोवपवीत काळजा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा विनंतीकर भगवंत गुरसचे गुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमरांतली पापाची आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.